आज म्हाका कसलो आप्पा मन जालो तर आता तिंबत कसं घाल नाही तो आमकां रेडीमेड मेळटा वचून हाडया चलो आनी आप्पान तो हांव एक एक्सपेरिमेंट करता पळया कशी करता सांग कसन की विंगड एक टेक्निक आप्पू खावचें खंयचीय वस्तू वचना वेस्ट करचे ना ताजे खातीर हांव हें ओ हो 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 अशी कलर येवका आप्याचे क्रिस्पी क्रिस्पी सॉलिड फस्ट ओपन करून पळयता व्हॉट्सअप गायज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि परत गुड मॉर्निंग घंटे झाले 10:15 हांव बगी उठयलो म्हाका 9 घंटा क्लास आशिल्लो काल म्हगेलो एक क्लास जॉइन आशिल्लो तर तिका स्कूल आशिल्लो कोण तीन आतां हांव 9 घंटा का शेड्यूल केला तर आज ही संडे आनी आज ही 12th जुलाई म्हगेल आन वचून आज 16 इयर्स जाले आज 16 वर्सां कशी गेली कळ्ळी म्हाका बारी उडगास येता पप्पाला आज तो आसल्यार रे बारी मजा येत आसतली मदेशाकय पळोवन सारांशाकय पळोवन बारी गमत जाता आसली मस्त धमाल करत आसली आतां ब्रेकफास्ट रेडी करता आसा 10 जाल्यार मावशी येवन तिका काम कोणचें केलें कॉफी रेडी गाईस कसन करचें एकल्यान म्हाका कळना टायम मेळना म्हाका तिंबूच्या कसन करचें तर हांव एक काम करता सो तो गोचून वचना पोणा पीठ घेवन येता मेळटा फटाफट जाता लाचून हाडचें आनी मागीर पळयता हांव आप्पू कड्या गाईस तातूंत वचना थोड्या रोल हांव मिक्स करून हांवें क्रिस्पी काड्या चलो आज म्हाका कसलो आप्पू खावचें मन जालो तर आतां तिंबत कसं घाल न्ही तो आमकां रेडीमेड मेळटा वचून हाडया चलो पीठ हाडला चलो आतां तो रकयता रोल हांव मीठ आनी पुरो मिक्स करून पीठ रेडी केला थोडो उदक घालता चिक्के दाट जाल्लो दिसता हे पळय गाईस पीठ लायकून पातळ जाला हांव तो आप्पू करता आनी आप्पान तो हांव एक एक्सपेरिमेंट करता आसत पळया कशी करता सांग करून फ्रिजात दाखवून डब्बू काडला आनी हांव तो कसनच पळया बटाट्याचे मसाला आसा तर हांव कसन करता कशें आसा मसाला आप्पो सॉलिड न्हय तर वेस्ट करचें ना जे तर ताजे युटिलायज करता ताजे खातीर मसाला आप्पो करता आसा तर हांव मसाला कसना लायक स्टफींग करता ताजे भितर पळया लायक कोण सावन गुळी करया मागीर पळया कशी करता तो थोडे असो मसाला तो हांव कसं करता सांसान बॉल्स करून दवरतास मजा येताले केन्नाय आसना कशें आसना वेस्ट करचें ना जे हांव हे एक्सपेरिमेंट करता आसा म्हगेलो मसाला आशिल्लो हांव उडगा आशिल्लो अरे मसाला आसा एक काम करया मस्त दिवस जावन हांव ट्राय करता आशिल्लो की आसना कसन की स्टफींग करया यार एक स्टफींग आप्पोय म्हण येता ताका आनी एक मसाला आप्पो मसाला डोसा कशी आसता तशींची मसाला आप्पो सुपर तर सांसान गुळी करया मागीर लायक करून फटाफट हांव आप्पो करतना स्टफींग करयत न्हय काय लायक करून हुंन जाला आतांच न्हय फस्ट अर्द पीठ घालता ताजी मागीर मदें स्टफींग घालता ताजी मागीर वापस एक लेयर पीठ घालता लायक करून आमगेलो मसाला आप्पो रेडी जातालो हे पळया लायक कर न्हू हाका आतां भाजूया एक नंबर न्हय मसाला आप्पो कशी कमेंट करून सांगा आनी लायक जाल्यार हे टेक्नीक प्लीज तुमी सबस्क्रायब करा ते रेड बटन आसा आनी शेअर करा पुरो जाण रोटू कसन की विंगड एक टेक्नीक आप्पो खावचें आतां कोत्ता तुमी केला की ना करून आनी तूं मस्त पुरो स्टफींग करी येता हांव फस्ट हाका धांगता कशें न्ही एक स्टफींग आसल्यार ना म्हळ्यार वल्ले ना सुके आसता सुपर एक नंबर लागता गाईज ट्राय करा हांवें फस्ट टायम ट्राय करता असो बट खंयचीय वस्तू वचना वेस्ट करचे ना ताजे खातीर हांव हें म्हाका उडगास येला आमगेलो मसाला आसा एक काम करया आज मसाला आप्पो करया या फिर स्टफींग आप्पो करया प्लीज सबस्क्रायब करा ओ हो 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 आतां लायक करू नाका चिक्के क्या बात आहे पळया गाईस हें पळया सुपर वा अशी लायक करून कलर येवका आप्याचे चड करपुचे काय ना जी हांव स्लो गॅसान दवरलें सुपर न्हय अशी कलर येवका आप्याचे चड ते काणी जाल्यार मजा येना ताजे खातीर लायक करून मिडियम फ्लेमान करता केन्ना वचना फास्ट फ्लेमान करता तेन्ना उडगास येना म्हाका तर थोडे आतां कळचे लागले की आसना गॅस कशी दवरची करना बट सुपर लायक नो टेक्नीक कशी आतां मागीर आसना जालें ना ताची मागीर ओपन करून पळया हा
एक नंबर ट्राय करा गाईज. अप्पू केल्यारच ना अशी एक स्टफिंग असल्यार घरकडे प्लीज ट्राय करा ती मसाला अप्पो. जशी मी मसाला डोसा खाता ती तशी आता मसाला अप्पो खावची. हंग रेडी झाला. क्रिस्पी क्रिस्पी सॉलिड. फर्स्ट ओपन करून पडयता. ओ हो या पळया गाईस एक नंबर कशी स्टफिंग जाला पळया. टेस्ट करून पळया. एक नंबर गाईस एक नंबर. टच चटणी असल्यावर आणि मजा येत आसल्या. हे आयडिया लायकच न्हय. वेस्ट कसं नाही करचा ना युटिलाइज कर का. सुपर टेक्निक ट्राय करा गाईस. तुमगे कसं भाजी असल्यावर घरकडे प्लीज ट्राय करा. आणि सुपर ब्रेकफास्ट आहे एक नंबर ब्रेकफास्ट. चलो हांव आतां खाता उन असं एन्जॉय करता ब्रेकफास्ट. तो आतां भायर आयला म्हळ्यार हांगा सरकारी भंडारा वता रांदेग्यांनी पुरो हाडच्याक. हांव हे सरकारी भंडाराक फर्स्ट टायम वच्चें. तर आतां तेंचे आतां मॉल आनी पळया कितलेच करून कंपेर करया. म्हाका एक वता लायक असल्यार मागीर नेक्स्ट टायम दाखोवन हांगा दाखोवन हाडटलो. ह्या सरकारी भंडारा हाजी भितर वचका आमकां. थोड़ा आता पार्किंग करतो फर्स्ट. थोडे आजी भितर वचा. थोडे लायक आसता की पार्क करूया आता. हांगा पळय पुरो भाजी आनी पुरो आसा हांगा. आता कॉर्नरी घेतला. थोडं सामान घेतलें. ॲक्च्युली रांदेग्यांनी जेवचें आशिल्लें आजी म्हाका टायमच करनो म्हळ्यार बुधवाराक हाडना जाल्यार वर्शीक आसता ताजे खातीर म्हाका थोडे रांदेग्यांनी पुरो घेवचें आशिल्लें. थोडें सामान तेन्ना जेन्ना टायम आसता तेन्ना घेता सिलेक्टस हांव. बाकी टायमार मागीर म्हाका क्लास पुरो आसल्यार मागीर जायना म्हाका घेवचें. तर हांव थोडें फार घेतलां. हांगा गोंयंटांनी पुरो ना. तर आतां थोडं आतां आमगे भाजी मार्केटाक घेवया. बाकी पुरो तायलांनी पुरो घेतला हांव. बाकी पुरो तांदूळ आनी पुरो आमगेल तोगू मेळटा. ओके असं इतले काय हे ना. एक म्हाका आवोकाडोक 49 रुपीज एक आवोकाडोक आणि ड्रॅगन फ्रुटाक 49 रुपीज. आतां हांव सुबोधाक फोन केलेलो तिका आवोकाडो जावका की कशें ना कसला. म्हाका ते विंचूचे हे ना प्रॉपर ग्रीन आसा आनी कडक आसा आनी ते म्हाका ना. 3 फोन उखल्ली म्हाका दिसता ती बिजी आसता न्हू. पळया मागीर केन्ना वापस येता घेवच्याक. बाकी पुरो सामान पुरो घेतला. थोडे फार घेतला. आनी कॉर्न आशिल्ले 10 रुपये एक 50 5 एक सिंगला घेतला आणि 12 रुपये गे. तर स्वीट कॉर्न आशिल्ले ते हांवें घेतले. चलो आतां वचचा घरकडे. मागीर हांव अम्मा ते वता. ते एक भाजी पुरो मेळटा मार्केटान तर थंय दाखोवन घेवया मागीर. तर येवन हांव पुरो फ्रिजात दवरला सामान. थोडे फार घेवचें आसा तें मागीर पळया. आतां रेडी जाला. अम्मा ते वता आनी लंच तेय करया. ते येताना अम्मा मेगेलो टू येतली हांगा. हांव आतां भायर सरला. तर जस्ट आतां घरकडे येयलो. हांगा पळय अम्मा आसा. अम्मान लंच कोण पुरो रेडी केला आजी. हें कसो न्हू ते घोसाळा सिरी चटणी. घोसाळा सिरे चटणी. ओ हो हो हो. हे आपल्या खारात पोळी एक नंबर. हे दाल पालक कोळंबो. घोसाळ्याच कोळंबो. बसिंगा सांगता कोळंबो केलो. कोळंबो आतां घोसाळेच म्हणून घोसाळ घाल्ले. बटाट घाल्लो. आनी मशिंगा सांगली. अच्छा. आणि ताची वरला सिरेचे तू चटणी केली. सीर बाय ती सीर म्हळ्यार आतां जे साली काडटात न्हू सीर म्हणटा ताका. ते तेला भाजून ताका जीर घाल न्हू सोय भाजून आणि ते मिरसांगी भाजून वाटिले मीठ आनी चिंचा म्हणून. अच्छा. तर सुपर. आज एक नंबर चटणी हांगा सुपर जाला. म्हळ्यार आतां म्हाका कंट्रोल जायना. क्रेविंग स्टार्ट जालो आतां. दही शीत चपाती एक नंबर. फुल आज लंच रेडी सॉलिड. चलो आता जेवून घेऊया. म्हाका आतां कंट्रोल जायना. रायकपूर म्हणत तसं कोळंब्याचे आणि त्या चटणीचे वट्टा घालून दिला पळया. आता यमी जेवया. अम्मा तर रेडी जाला. बॅग आनी पुरो पॅक. चलो आता वचा आणि थोडे हांगा सामान मेळटा जाल्यार आमी घेवया. आता जस्ट आता घरकडे आयल्या. आता अम्माय आयल्या हांगा आतां. तर आता जस्ट एक काम करता आशिल्लें. तर अम्माक सांगलें की म्हाका भूक लागल्या. तर भितर पीठ आशिल्लें सकाळी हाडलालें. तर हांगा आतां अम्मान आप्पू केला आणि कोळंबो. आज हे कॉम्बिनेशन सकाळ मेगेला चटणी खातीर कशें ना आसलें. तो कसं सकाळी केसन केलेलें. हांव स्टफिंग वाला आप्पू केलेलो. मेगेला न्हय सँडविचाचे भाजी आशिल्ली बटाट्याची. पळय म्हाका भूक लागली. हांव सँडविचा भाजी केल्ली. तर आज न्हय तर व्हरलेली. तर म्हाका उडकस येयला रे कसं करचें. थोडें पीठ घातलें गुळी केली. गुळी मध्ये दवरले वापस एक पीठ घातलें
तर ते लायक करून तो मध्ये स्टफिंग झालंय वेस्ट कसला करची बटाटो सुपर अजवेरी कलका कंच हा मजवेरी कलका होय हाजी वेरी घाल्या अप्प तिमला रस ना एक नंबर लागता सॉलिड हे पळया गाईस उन्हाची बिस्कुट आंबटशे झाला होय अच्छा होय बिस्कुट हे पळया गाईस उन्हा कोण बो क्या बात है कोण कोण अशी खत्ता मेगल म्हणके प्लीज सांगा ये लायक कोण बो लायक कर नो आपा गाल नो आपू लायक कोण तिम खातान तो कमेंट कोण सांगा कोण अशी खाता ती काल वॅक्सिन आशिल्लें आनी यो म्हाका पाई हाका बिलकुल आयसिंग करूं दिना सकाळ दुखून हांव ट्राय करता सर आतां गणेश आयला तर कितले लायक करून लावून घेता सर हांग पळया डिंग चल चिंगला चिंगचा ओ लो लो मेगल गंदीतो गंदीतो मेग स्वीट अर्दो असते पळया अल्ले मेगल गंदीतो कितले स्वीट रे तू कशन तू कितली स्वीट गेला गंदीतो चंदिली तो लायकच तू पटिंग असं कसून झालंय म्हाका लावच्या दी सकाळ दुखून एके पटी तू खेळत ना रड 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 तशिलो ओ नो 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 डॅडी एकदम लायक करून डान्स कन लायता असं म्हण ताका लावच्या दिता असं रेशम गेलो डान्स तर ಈಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಆತ ಬಾಯಲ್ಲಿ घेऊन चमकला तिका ताका कित्याक म्हाका जेवचें आशिल्लें म्हाका इतले वेळ दुखून जेवच्या मेळना ताचे कितें आतां हांव तिका दिल्लें ती भायर बसता हांव जेवतो असं हाका तूं बैसून हय हांव धरला आल्या तर रडतच कोण जायना थाय फोल्ड जातास ना तूं वाड जाता तेन्ना ताका पेन जातास ताका वर्टिकल धर का सकाळ दुखून आमी शिदा अशी धरला अशी शोल्डरार आता जेवतस म्हाका सांगता तू मम्मा खात वेगळी आणि मग ते मधवेच्या म्हण अभ्यास झाला बाबू ममजाय अशी म्हणते ना तर हाक म्हणत तू ममजाय आता त्यांची गुंतच ना हा मम 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 करनो ओके गाइस तर आता जस्ट घर कडायला बाबा तर निद्रला चला आता व्हिडिओ हंगा एंड करता तो ऊपर जाने के हमके वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो करून कपल बाय गाइस